हांव सेमिनारी वता आसतना आमकां SVDच्यांक सेमिनारी हांगा मंगळूर तावन आमकां इंदोर व्हरतात मध्य प्रदेशांत. थंयसर सगळ्या भारत देशाच्या तरणाट्या भुरग्यांक आपण हाडटात आनी थंयसर तरबेती दिता सेमिनारींत पाद्र्याब जावंक मिशनरी जावंक रिलिजियस जावंक. सुरवेर आमी 100चे चड भुरगे आसले थंय शिकून आनी थंयसर ओरिसाचे बिहाराचे दुसरे लोक तांबळांचे ते आयिल्ले तांकां पळोवन हांव अजाप पावलो. पयले फावटी हांवें पळोवनचे दुसऱ्या गांवच्या दुसरे भासो उलोवच्या तांचे पैकी थोड्यांक म्हाका पळयत आसतना म्हाका बगलें हे कित्याक इतले सावळे आसात इतले काळे आसात की आमच्या गांवांत कावळे आसात तांचे की चड काळे आफ्रिकाच्या खाफऱ्या वरनी चड काळे दिसतात. आनी ताचे पैकी हांवें कोणाक चिंतलें की भोव सादे भोव बळे आनी भोव कांयच तालेंता देणी नासले कांय व्हडले जावचे नासले म्हूण चिंतलें. ते दीस वेता देवान तांकां कितले उंच बारले कितले अपुर्बायेचे व्यक्ती जाले अपुर्बायेचे सेमिनारिस्ट जाले कितले अपुर्बायेन इंग्लीश उलोवंक शिकले आनी उपरांत कितले अपुर्बायेन हिंदी आनी विविध भासो उलोवंक शिकले आनी तांचे पैकी पाद्र्याब जाल्यात मान्नी. तांचे पैकी थोडे जाण आज बिस्प थोडे जाण आज बिस्प थोडे जाण सगळ्या संवसारा विविध गांवांनी विविध देशाक गेल्यात. ताचे पैकी थोडे जाण व्हडले मिशनरी थंयसर रोमांत आसात आनी थोडे जर्मनींत आसात आनी थोडे सावथ अमेरिकांत आसात. केतलो व्हरतो मान गौरव आनी महिमेचे संगतीत आनी जोड घेतल्या. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक सांती सेम त्रिंदादीक मान करून दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रमांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोवमोगाच्या न्हू किर्तन 30 आनी 4 5 वळ म्हणटा. Psalm 34 verse 5. ताचेर नदर घाला आनी तुमची मुखामळां परजळटलीं. लजेन केदींच तुमची तकली पांदां घालची नात. ताचेर नदर घाला. मोगाच्या न्हू सोमयाचेर आमी नदर घाली जाय. सोमयाचेर नदर घालूंक सोमयाचें दर्शन आमी घेवं जाय. सोमयाचें हाजरपण आमी अनुभव करी जाय. देखून एक गीत आमी गावया. तें गीत अशें जावन आसा. तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया. आमच्या दैवी गायना बुकांत C3 पेज नंबर 86 पेज नंबर 86. तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया. कुरपे सागोरा दर्शन दी. कुरपे सागोरा दर्शन दी. कुरपे सागोरा दर्शन दी. कुरपे सागोरा दर्शन दी. तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया. राया सर्गींच्या दर्शन दी. राया सर्गींच्या दर्शन दी. राया सर्गींच्या दर्शन दी. राया सर्गींच्या दर्शन दी. तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया तुजे लागीं आयल्याव ये सोमया. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. भोवमंगळा सर्गींचे बापा आमी तुजे लागीं येता. तुज्या सरशी आमी येता. तुज्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता. कित्याक तुजे थावन मेळटा आमकां सर
आधार. तुजे तावन मेळटा आमकां सर आशिर्वादां, तुजे तावन मेळटात आमकां सर देणी. तूं आमची दुखां बसून काडताय, आमची कंद बेजाराय पयस करताय, आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो दिताय, जिवितांत एक नवी दिशा तूं दिताय. आमी मागलेलें तूं आमकां फाव करताय आनी आमकां तूं रुपांतर करताय, परिवर्तन करताय, तूं आमकां बदलताय. आमच्या मागण्या तूं कान दिताय बापा. तुज्या हाजरपणांत बापा आमकां सर्गीचो संतोश आनी आनंद मेळटा. तर आज बापा दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेलिजांच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या भुरग्यांक बापा बरी भलायकी दी, सुटका सोडवण दी, तुजे आशिर्वाद दी. जे कितें तुजे भुरगीं आशेता तें सगळें दिवन तांकां दोदोशी कर बापा. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक हांव मागतां. सगळ्यांक म्हजे नामान म्हजे प्राणाम आनी तुमकां आयचो दीस बरो आनी वर्तो दीस हांव मागतां. म्हाका आमी देवाक लागीं सरता, देवाच्या हाजरपणांत आमी येता. कित्याक म्हाका न्हू देव आमचेर आशिर्वाद घालूंक आशेता. देव आमचे तावन कितें आशेता म्हाका वाट गॉड इज लुकींग फॉर इन युअर लायफ, इन माय लायफ. ह्या विशयान म्हाका नियाळ करता आसतना म्हाका पवित्र पुस्तकांत उगडास आयलो दाविदाच्या जिविता विशयान. देवान दाविदाक विंचलें आनी दाविदान देवाक विंचलें. दोगांयनी एकामेकाक विंचलें आनी देवान दाविदा थंय कितें बरेंपण पळयलें तेंच म्हाका देव म्हजे थंय तुजे थंय पळोवंक आशेता. कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता आनी म्हाका तुका तो विंचता. सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 16व्या वस्त्रांत पयल्या वळीर आमी अशें वाचता. 1 सॅम्युएल 16:1. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, हांवें तिरास्कार केल्ल्या इस्रायलाच्या राया सावला पासत तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुज्या वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहेमाच्या जेस्से सरशीं धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेस्सेक 8 जण पूत आसले आनी त्या पुतां पैकी निमाणो दावीद. निमाणो म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत अक्रेसो ह्या भोव हल्क ह्या खंयच्या फायद्या पडनातलो म्हणलोय अर्थ जाता. इस्रायल तामध्ये हजारांनी तरणाटे असले, बळवंत सत्यवंत, पूण देवान तांकां विंचुना. ह्या जेस्सेच्या 7 जाणां पुतांक विंचुना, पूण 8व्या निमाण्या गोरवां सोरयतल्या एका गवळ्याक देवान विंचलो. देवान दाविदा थंय कितें बरेंपण पळयलें. पयलें देवान पळयलें सावल रायाचें खोटेपण. सावल रायाक देवान तिरस्कार केलो. कित्याक तो गर्वी जालो, हंकारी जालो, अविधेय जालो. देवाक ताणें तिरस्कार केलो. देवाचे उपादेश ताणें मोडले. आनी ह्या वेळार देव दाविदाक विंचता. दाविदा थंय देवान कितें बरेंपण पळयलें आनी देव म्हाका मनशान थावन कितें आशेता आनी कितें पळयता. सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 13व्या वस्त्रांत 14व्या वळीर आमी वाचता. 1 सॅम्युएल 13:14. सर्वेस्परान आपणाक मानूं आता त्या एका मनशाक सोदून काडला आनी ताका आपले परजेचो फुडारी केला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्परान आपणाक मानूं आता त्या एका मनशाक सोदून काडला आनी ताका आपले परजेचो फुडारी केला. म्हाका देव विंचून काडटा आसतना ताका मानवच्या मनशांक तो विंचून काडटा. ताका मेसोवच्या मनशांक देव विंचून काडटा. देव आपल्या काळजाक कोण बरें लागता तांकां तो विंचून काडटा. तर देवाक कोण बरें लागता. धर्मपुत्राच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता 13व्या वस्त्रांत 22व्या वळीर. Acts of the Apostles chapter 13:22. आनी दाविदान तांचो आनी दाविदाक देवान इस्रायल परजेचो राय करून उबारलो. ताचे विशयांत साक्ष दिवन देवानच अशें म्हळां, येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हजे अपेक्षा तो जारी करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दावीद देवाच्या मना सांगडो व्यक्ती, देवाच्या काळजाक लागशिल्लो व्यक्ती, देवाच्या काळजाक सांगल्लो व्यक्ती दावीद जावन आसलो. म्हाका देव पक्षपात करिना.
देव कसल्या तरी तो भेदभाव करिना आमी ते वाचता आपोस्तल्या कृत्या बुकांतच 10व्या अवस्वरांत आमी वाचता थंयसर देव मोगाचें नांव पक्षपाती न्हयच तो भेदभाव करिना तर देवान कित्याक दाविदाक विंचलो हेरांक ताणें तिरस्कार केलो ताणें देवान पयलें विंचलें साऊल रायाक इस्रायल पयसा एक राय आशिल्ली ते सामुएल प्रवादी लागीं वचून तांकां एक राय जाय म्हणून विचारतात पूण जेन्ना सामुएल प्रवादी देवा लागीं सलाह विचारतना देवान तांकां स्पश्ट सांगलें जावन आसा हांवूच सर्वेस्पर देव म्हज्या परिचयेक राय जावन आसतलो मनशांक राय करचें नाका कित्याक मनशां राय केल्ल्या वेळार ते स्वार्थी जातात आपलेशी जातात लोकांचें बरेंपण ते पळोवचे बदलाक आपणाचेंच बरेंपण पळयतात म्हूण सांगल्यार इस्रायल पयसा संवसारांत राय आसल्या बरी आपणाक एक राय जायचे आपणाचें एक राज्य जायचें म्हणून ती आशिल्ली देखून तांच्या अपेक्षे प्रमाणे देव पयलें सावलाक विंचता सावल एक बोकरे सोरोंचो गवळी जावन आसलो म्हणजे जेन्ना देवान ताका विंचल्या वेळार देवान ताका वर्ती देणी तालंतां ताका दिली अधिकार आनी सकत ताका देवान दिली आनी इस्रायलाचो राय जावन देवान मागलो पूण दीस वेता वेता सावल आपणाच्या रक्तमासाच्या वंदवणेचेर तो जैत व्हरूंक शकलो ना सवकास सवकास रायारा कुदरे कत्ते आयतो म्हणटात कन्नडांत रायारा कुदरे म्हळ्यार रायाचे घोडो सवकास सवकास दीत वच आसतना तें गाडाव जावन बदल्लो द हॉर्स स्लोली बिकम्स द डॉंकी दॅट इज द रियल नेचर ऑफ किंग सॉल कम्स आउट तो देव भिरांतीन नातल्लो ताजे थंय भक्तीपण नातलें ताजे थंय विधेयपण नातलें ताजे थंय खालतेपण नातलें ताजे बदलाक घरवी हंकारी आनी अविधेय तो जालो ताणें देवाकच सांडलो देखून देवान ताका सांडलो देखून देवान दावीद रायाक विंचलें देवान साऊल रायाक सांडलो तरी आपल्या विसनार इस्रायल परजेक ताणें सांडूंक ना आनी आपल्या परजेक ताणें सांबाळच्या खातीर तो दाविदाक विंचता देव मोगाच्यान कोणाक विंचता ह्या विशयान मोगाच्यान आमकां नव्या तस्तामेंतांत वाचूंक मेळटा कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अवस्वरांत 20 आनी 6 वळींतावन 20 आनी 9 वळ पर्यंत 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29 भावानो भयण्यानो तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें तरी तुमची स्थिती गती तुमी बरी करून चिंतून पळया संवसार लेखता त्या प्रमाणे तुमच्या मदें बुद्धवंत जायते नात सामर्थ्यवंती वा कुळीवंती जायते नात तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालूंक संवसार पिशेपण लेखता तांकां देवान विंचून काडलें तशेंच बळवंतांक लजे घालच्याक संवसार अस्कत म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करच्या खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें हाचे वरवीं कोणेय मनशान देवा हुजीर आपली हळवीक चिंतूंक असाध्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर देव कोणाक विंचता देव मोगाच्यान बुद्धू हेड्डा कांय तकली ना म्हूण आमी चिंतल्यात तसल्यान देव विंचता कोणाक आमी पिशे म्हूण चिंता तांकां संवसारी जाणवाय ना म्हूण चिंता तसल्या पिशांक देव विंचता देव कोणाक विंचता देव अस्कत्यांक विंचता जे कितें आमी चिंता हीन ह्या खंयच्याक फायद्याक पडचें तसलें न्ही कांयच न्हय म्हूण चिंता तसल्यांक देव विंचता देव मोगाच्यान कोणाक केदाळा विंचता म्हूण आमी नेणा वी डू नॉट नो गॉड whom he chooses he does not choose the qualified rather he qualifies the called कितल्या अपुर्ब्याची उतरां मोगाच्यान देव मोगाच्यान वर्त्यांक विंचिना पूण मोगाच्यान कोणाक तो विंचता तांकां तो वर्तें करता देखून देव तुका विंचता की म्हूण विचारिनाका देव म्हाका विंचता की म्हूण हांव विचारचें न्ही जर तर आमी देवा मुखार जर तर अस्कत जावन आसा पिशे म्हूण संवसार आमकां लागता कांयच न्हय म्हूण कोणी लागता या आमी हीन म्हूण लागता तर मोगाच्यान देव आमकां उंच उबारूंक आशेता ताची सकत ताचें बळ आमचें थंय दाखोवंक आशेता हांव सेमिनारी वता आसतना आमकां SVDच्यांक सेमिनारी हांगा मंगळूर तावन आमकां इंदोर व्हरतात मध्य प्रदेशांत थंयसर सगळ्या भारत देशाच्या तरणाट्या भुरग्यांक आपण हाडटात आनी थंयसर तरबेती दिता सेमिनारीत पाद्र्याब जावंक मिशनरी जावंक रिलिजियस जावंक
सुरवेर आमी 100 की चड भुरगे आसले थंय शिकून आनी थंयसर ओरिसाचे बिहाराचे दुसरे दुसरे लोक तांबळांचे ते आयिल्ले तांकां पळोवन हांव अजाप पावलो. पयले फावटी हांवें पळोवनचे दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्या दुसरे दुसरे भासो उलोवच्या तांचे पैकी थोड्यांक म्हाका पळयत आसतना म्हाका बगलें हे कित्याक इतले सावळे आसात इतले काळे आसात की आमच्या गांवांत कावळे आसात तांचे की चड काळे आफ्रिकाच्या खाफऱ्या वरनी चड काळे दिसतात. हांवें चिंतलें हे कित्याक सेमिनारी आयल्यात हे क्रिस्तांव गाय हांकांय देवाचेर पाती आनी विस्वास आसा की हे एक पाद्र्याप जावंक साथ दी गी. आनी उपरांत ताचे लागीं उलयत आसतना थोड्यांक ताचे मदें इंग्लीश बाजून खावंक येवना. म्हाकाय चड उलोवंक येनातलें जाल्यार इल्लें तरी जाणवाय बुदवंत काय आसली तांकां उलोवंक येना इंग्लीश उलोवंक येना ग्रामर येना तांकां मागणी येनात. पूण हांवें पळयलें दीस वेता वेता आसतना कोण हांवें चिंतलें की हल्क पिशे या चड बुदवंत हेड्डा हा सवकास वेत तांचे थंय हांवें पळयलीं वरती देणी. थोडे फुटबॉल खेळच्यान कितले हुशार थोडे बास्केटबॉल खेळच्यान कितले हुशार आनी थोडे ते बॅडमिंटन खेळच्यान कितले हुशार आनी थोडे कीबोर्ड खेळच्यान कितले हुशार. त्या दरपरी थोड्यांक गिटार खेळोंक वतना कितले आपुरबायेन गिटार खेळोंक आनी सुरू केलें आनी थोड्यांक कितले बरें वायलीन खेळ्ळें आनी थोडे कितले आपुरबायेन गायन गायतले आनी थोडे जाण कितले आपुरबायेन नवीं नवीं कांतारां सोदून काडटले आनी थोडे जाण सवकास कॉलेजींत हुशार जाले. आनी ताचे पैकी हांवें कोणाक चिंतलें की भोव सादे भोव बळे आनी भोव कांयच टॅलंटा देणी नासले कांय व्हडले जावचे नासले म्हूण चिंतलें. ते दीस वेता वेता देवान तांकां कितले उंच बारले कितले आपुरबायेचे व्यक्ती जाले आपुरबायेचे सेमिनारिस्ट जाले कितले आपुरबायेन इंग्लीश उलोवंक शिकले आनी उपरांत कितले आपुरबायेन हिंदी आनी विविध भासो उलोवंक शिकले आनी तांचे पैकी पाद्र्याप जाल्यात मान्नी. तांचे पैकी थोडे जाण आज बिस्प थोडे जाण आज आर्चबिस्प थोडे जाण सगळ्या संवसारांत विविध गांवांनी विविध देशाक गेल्यात. ताचे पैकी थोडे जाण व्हडले मिशनरी थंयसर रोमांत आसात आनी थोडे जर्मनींत आसात आनी थोडे सावथ अमेरिकांत आसात. केतलो व्हरतो मान गौरव आनी महिमेचे संगतीत आनी जोड घेतल्या. देखून मोगाचें आमी उडासोरीचय देव वर्त्यांक आपयना देव साद्यांक भोळ्यांक आपयता पूण कोण्याक तो आपयता तांकां तो वर्तें करता. मोगाचें जर तर देवान दावीदाक विंचलें दावीद जेस्सेच्या पुतां पैकी निमाणो आनी हल्क म्हणीत 8वो भुरगो जेन्ना जेस्सेच्या घरा सामुएल प्रवादी पावलो. जेस्सेन ताच्या 7 जाणां पुतांक मात्र दाखयलें. हें सगळें आमी वाचता सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 16व्या वचनांत. कित्याक ताणें चिंतलें जेस्सेन चिंतलें आपणाचे 7 जाण पूत बळवंत सत्तेवंत आनी साऊल राया सांगता सयत ते वावरतात ते झूज करूंक तांकां देणी आसात तालेंत आसात आनी सांगत आस तांकां उलोवंकय कळटा आनी सरतरेची जाणवाय तांकां आसा. पूण दावीद निमाणो तो ताचे विशयांत तो हल्क चिंततालो. ताका झुजाव वचोंकय जायना जिवांती मोटवो अस्कती आसा. तो केवल बकऱ्यां सरोंक जायत गोरवां सरोंक जायत म्हूण ताका राणां मोल्यांनी मैदानांनी ह्या त्या मरुभुमींत त्या सुटकाडींत ताका गोरवां सरोंक ताणें धाडलेलें जावन आसा. जेन्ना सामुएल प्रवादी महान प्रवादी इस्रायलाचो घरा आयिल्ल्या वेळार जेस्सेन 7 जाणां पुतांक दाखयलें 8व्या पुता विशयांत सांगोंक सयत ना. पूण मोगाचें न्हू देव दावीदाचो उडास व्हरता. आपल्या बापायन दावीदाच्या बापायन जेस्सेन वा आवयन ह्या ताच्या व्हडल्या भावांनी ताचो उडास करूना जाल्यार देवान ताचो उडास काडलो. देखून मोगाचें न्हू दावीदा देवान कित्याक विंचलो ह्या विशयांत मोगाचें न्हू आमी नियाळ करतना दावीदा थंय आसलें कितें बरेंपण कितें ताच्या व्यक्तित्वांत आसली ती श्रेश्ठता म्हाका नियाळ करतना म्हाका 3 संगती म्हज्या मतीक आयल्यो. ते 3 संगती तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलें जावन आसा ही वॉज हंग्री फॉर गॉड. ही हॅड ए हंग्री हार्ट फॉर गॉड. इतिहासाच्या 2ऱ्या बुकांत 16व्या वचनांत 9व्या वळीर आमी वाचता 2 Chronicles chapter 16 verse 9. आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतेल्यांक आधार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट गुंडायता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सर्वेस्पर देव सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतेल्यांक आधार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट भोंवडयता. तर म्हाका न्हू देवाक जाय देवाक भुख्योवचें काळीज देवाची इश्टगा स्वच्छ तसलें काळीज
हांवें दैवीक रेतेर मंदिराक लोक रेतेरेक येता, हप्त्याची रेतेर करूंक लोक आयतारा सांजेर येता, 6 वरां येता, 6 वरार रेतेर प्रारंभ जाता, ब्रेस्तारा 2 परां पर्यंत आसता आनी शेनवाराची रेतेर करूं येताले शेनवारा सकाळीं जावन 2 परां पर्यंत. थोड्या जाणांक ह्या फावटी ह्या दिसांनी आमी सगळो हप्तो रेतेर करून जायनातल्या खातीर हप्त्याच्या 11 रेतेर दवरल्या. शुक्रार शेनवार आयतारा, शुक्रारा सकाळीं येतात या ब्रेस्तारा सांजेर येतात, शुक्रार शेनवार आयतार 2 परां फाटीं येतात. तांकां चड रजा काडची म्हणना. पूण हांगासर रेतेरेक आयिल्ल्या पैकी थोड्यांक विशेश दैवीक अनुभव जाता, थोडे जाण संपूर्ण तरान बदलतात, मन परिवर्तन जातात, बक्षिनांतले बक्षितात, राजी जातात. हाचे वरवीं तांची कुटुंबा जिवीत बरें जाता, घोव बायलां मदें व्हर्त माया मोगान एकवट येता आनी भुरगीं आवय बापाय विधेय जातात, खालती जातात, आड वाट्यान गेल्लीं भुरगीं फाटीं येतात. काजर जायना म्हणून अशेंच अहंकार रावुल्लीं ह्या आवय बापायक सांगलें आयकनात ती. उपरांत तांचें मन परिवर्तन जावन बरो एक भेस वेंचतात, वेळार काजर जातात आनी बरो फुडार आसा करतात, पिडेस्त गूण जातात आनी सबार जाणांच्या जिवितांत असल्या समस्यांक परिहार मेळटा. हांगा हांव रेतेरकान गेल्या उपरांत तांचो वेपार वहिवाट करून तांकां वर्ती जाणवाय बुदवंत काय मेळटा. मात न्ही तांच्या जिवितांत हाती घेतलें कसलेंय काम जावं पुरो कृशी या बेळे या तांणी कसो वावर एम्प्लॉयमेंट ह्या हर एकान तांकां जैत मेळटा, यशस्वी मेळटा. पूण कोणाक आशिर्वादां मेळटात हें म्हजें गमन, हांवें गमन दिवन पळयल्ल्या वेळार दीस इज माय ऑब्जर्वेशन. कोण हांगासर काळजांत तावन देवाक उलो मारतात. एक गीत आसा हांगासर केदाळ आमी गांवचें इंग्लिशान. मोर लव, मोर पावर, more of you in my life, more love, more power, more of you in my life. चड मोग, चड सकत, चड जेजू तूं म्हाका जाय म्हूण जो कोण काळजांत तावन गायतात. हांगासर केदाळे आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू. हाका आमी म्हणटा भासांच्या देण्यांनी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवची. आमी दोळे धांपून देवाच्या हाजेरपणान प्रवेश जावन आंज बडव्यां सांगता, मरियमाया सांगता, सांता भक्तां सांगता, निरंतरी कशें आमकां भक्तां आमच्या काळजांत कसलीं उतरां आमच्या मतींत येतात, त्या अपुरब्याच्या उतरांनी तोंड उक्तेकन देवाक व्हडल्या ताळान आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवची. आनी उपरांत काळजांत तावन जें कितें आमकां जाय तें देवाक आमी सांगचें आनी देवाक होगोळसूंचें, देवाची स्तुती करची आनी उपरांत देवाचें आराधन करचें. आनी अशें करता आसतना आमच्या काळजाचो अत्रेक जावन आसा, म्हाका चड आनी चड जेजू जाय, चड आनी चड म्हाका देव जाय, चड आनी चड देवाचें हाजेरपण म्हाका जाय, चड आनी चड हांवें संवसारांतलो मेकळो जायचे. देखून आमी गांवचें चड आनी चड जेजू तोंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तोंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गां जेजू, अर्गां तुका, अर्गां जेजू, अर्गां तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. अशें मोगाचें न्हू आमी गायतना चड आनी चड जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपयता. चड आनी चड जेजू तुजी कृपा जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुजी बरी भलायकी जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुजे आशिर्वाद जाय म्हाका. अशें मोगाच्यान आमी मागता आसतना थंयसर बरी भलायकी मेळटा. होयत जर तर तूं म्हज्या मोगाच्या भावा थंयसर हें गीत गायता आसतना तुवें जर तर काळजांत तावन उलो मारलें, जेजू तुका म्हणटा वेल्फी, तुका हांव बरें करता, वेल्फी देव हांव तुका बरें करता. देव म्हणटा वय ऑस्कर, ऑस्कर हांव तुजी पिडा गूण करता. देव तुका म्हणटा वय इनास, इनास तुजे कश्ट हळू जाले, आजच तुजेर हांव आशिर्वाद घालता. जशें दाविदाक हांवें विंचलें तुका हांव विंचून आसा, तुजी जिणीस बदलिता, तुजो वेपार वैवट कितलोय रिणांत आसूंक बरो, लॉसांत आसूं बरो, आनी मुखार तुज्या जिवितांत आशिर्वाद बेसांव हांव तुका भोगरता. सूरज तुजें ग्रॅज्युएशन करनासाय तुका आतां आनी वय तुका बघता परिक्षेन पास जावंक नाय, कित्याक तुजें सगळें वरस तुवें पाड केलें, कित्याक वायट सवय वळख जाल्यो, इश्टांनी तुका व्हरून सोरो पिवंक या बियर पिवंक या भोंवडोवंक तांणी गमातां करूंक आनी पयशांनी खेळोंक शिकयलें आनी नाका जाल्लीं कामां केलीं. पूण तूं भियेनाका, तुजी सगळीं पातकां हांव बक्षिता, सगळी तुजी सोकी हांव बक्षिता आनी तूं बरीशें बरयता आसतना बरोवंक तुका साध्य जाता. मात न्ही तूं बऱ्या मार्क्सान पास जातलोय, पूण येवच्या वर्सा आनीकी चड बऱ्या तरान शिकून तुजें जिवीत बदलतलें. हांव तुका परिवर्तन करता. म्हाका देव उलयता थंयसर एका भयणीचेर देव आशिर्वाद घालचो. फ्लोरीन, फ्लोरीन गॉड इज ब्लेसिंग यू. तुका फिलोमिना म्हूण आपयतात, फिलोमिना, फिलोमिना यू आर बीइंग ब्लेस्ड. पर्ल, पर्ल म्हळ्यार एका भुरग्याचेर देव आशिर्वाद घालून आसा. वय सिल्विया,
सिल्विया, यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव. ग्रेस ती तुका देवाचे आशिर्वाद आसा. म्हाका जनो दाविदाक नांवान आपयलो देव, तूं काय म्हाका तो नांवान आपयता, पूण म्हाका तुका आसो जाय देवाच्या मोगा खातीर तुजें काळीज भुकेन आसा जाय. वी मस्ट बी हंग्री फॉर गॉड. वी मस्ट हॅव ए हंग्री हार्ट फॉर गॉड. दुसरें दावीद राया तें आमी पळयता. ही वॉज हंबल बिफोर गॉड. तो देवा मुखार सादो जावन आसलो, खालतो जावन आसलो. इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 50 आनी 7 वर्सांत 15 वडीर. इजाया चॅप्टर 57 वर्स 15. हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावता तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशां सवय आसा. अशें हांव खालत्या मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशांची काळजां नव्या जिवान भरता. हालेलुया, होसाना. कितले अपुर्बेन सर्विसपर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार आसा तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशा सवय आसा. अशें हांव खालत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशांची काळजां हांव नव्या जिवान भरता. ह्याच दिसांनी म्हाका अनुभव जालो. एक भयण हांगासर रोडोन दुकांगळोन आयल्या. कित्याक तिची शिकोन आसलें, BSc नर्सींग करनासलें, हॉस्टेलांत आसलें. थंयच्या हॉस्टेलाच्या वार्डनान आनी त्या एडमिनिस्ट्रेशन जें कितें तांचें हॉस्पिटल आनी ते BSc नर्सिंगाचें तांणी ताका भायर घालें. कित्याक म्हळ्यार हाजे लागीं मोबायल दवरूंक नासलें आनी मोबायल दवरला. तांकां हप्त्याक एक दीस मात इल्लो वेळ मोबायलार उलोवंक दनपारां सांजे पर्यंत तें आयतारा. हेरा दिसांनी मोबायल वापरूंक ना. पूण हे शिकतनाच मोबायल काडून दवरले मात न्ही. तांकां कळयतालें ताका बॉयफ्रेंड आसा आनी बॉयफ्रेंड सांगता भायर वचोन सगळ्यान भोंवन येताले दर्या देगेक तें हांगासर. आतां इस्कालतान काडलां. ही भयण कुली काम करून पयशे जोडटा. तिजो घोव परगांवांत उण्या सांबाळा कामाक आसा. आनी एकलो भुरगो आसा ताका थंयसर गोंयांत शिकोवंक घालां. थंयसर त्या भुरग्याक ही साहित्य खर्च आसा. आनी ही भयण आतां निराश जाल्या, देदेस्पर जाल्या. हे 11वें वर्स ही आपणाची धूव आतां BSc नर्सिंग शिकप अर्द्यार रावय जाल्यार येदोळ पर्यंत खर्चिल्ले पयशे वेस्ट जाले आनी आतां दुयेचें जिवीत कितें जाता. आनी तिणें सदनांकर पळयतना धूव कोणाच्या मोगार पडला. तो 10वी पास जाल्लो भुरगो आनी तो ड्रग एडिक्ट, वायट सवयसो आनी कितें गुडका आनी पानपड आनी खाता दान सयत ताका सारकें ना. ती सगळीच भियेल्ली खावचेली मुखाचेर, भियेल्ली खावचेली. असली व्यक्ती आपल्या दुये काणून हांगासर दैवीक रेत्र मंदिराक आयल्या. दुखां गळोन ती रडटा, हाक बोब मारता, कालकिता. थोड्यान जेन्ना तिका देंवसार लागलो कोणाक, तिका भूत लागलो. म्हाका विचारलें सयत, ती कित्या फादर कालकितात, कित्या रडटा फादर, ती कित्या फादर लोळटा. हांवें म्हळें लोळल्यार कालकिल्यार बोब मारल्यार देंवसार लागला म्हणून न्ही. सामुएलची आवय हान्ना देवाळान तसो रडतली आनी लोळटली थंयसर त्या देवाळान. तिका कांय देंवसार लागलो म्हणून न्ही. बघा ती दुखेस्त आसली, खंतिश्ट आसली. ही भयणी दुखेस्त आसा, खंतिश्ट आसा. 11 पळय तिच्या जिवितांत कितलें बरेंपण जाता म्हण. ती रेतीर बरी जाली. देवान तिका बुजयलें आनी देवान तिका बरवसो दिलो. तिची धूव पांयां पडोन भक्षणां मागूंक लागली. नवी जिणी जी येता म्हणून दुवेन धैर्य घेतलें. हांवेंच म्हाका त्या हॉस्पिटलाची आनी BSc नर्सिंगाच्या इन्स्टिट्यूटाच्या वॉर्डनाची वळख आसा. हांवें तांची रेतेर जाल्या उपरांत हांवेंच तांकां फोन केलें आनी अशें अशें आवय आनी धूव हांगासर रेतीर आयल्यांत ताची सोकू ते वळखता आनी त्या चेड्या फाटल्यान तेगे दिन्स वचना आनी ताचे शिकपाचेर मन दवरता की तें सगळ्यांच बदल्लां म्हूण तांकां सांगतना तांणी म्हळें तक्षण ताका धाडा फादर, हांव काण घेता तांच्या भुरग्याचेर. खंडीत जावन जिवीत पाड जावचें आमकां नाका. पूण ताणें ताची चूक वळखची आनी ताचें मन बदलीचें म्हणून मात्र आमी ताका थंयसर आमी डिसमीस करता म्हूण सांगलें. आनी आमीच ताका सांगलें वचून रेतेर करन या म्हूण. मोगाचें अशें मोगाचें त्या भुरग्याचें जिवीत बरें जालें. त्याच्या आवयचें जिवीत बरें जालें. कुटुंबा जिवीत बरें जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें देव आमचें बरेंपण आशेता. देव आमकां विस्ता मात न्ही आमच्या जिवितांत वर्तें एक अजाप करूंक आशेता. देव मोगाचें आमचे भितरलें काळीज पळयता. सामुएलाचो पयलो बूक 16 वर्सर 7वी वळ. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 7. सर्वेस्पर देवूच सामुएल प्रवादीक म्हणटा मनीस बैले रूप पळयता, देव काळीज पळयता. देखून सामुएल तूं केवळ जेसेच्या 7 जाणां भुरग्यांचे भायले रूप, तांचे बोळ सकत तूं पळयनाका, देणी पळयनाका. भगार ताका जेसेक आनी एक पूत आसा, तो दावीद गोरवां सरयता. पूण ताचें काळीज म्हज्या मोगान भरला मात न्ही, ताचें काळीज खालतें बळें. हालेलुया, होसाना. देव मोगाच्यान देवाक बुकेवचें काळीज पळयता मात न्ही, देव खालतें बळें काळीज पळयता. तिसरें आमी दावीद राया तें पळयता ऑनेस्ट डिड्स, प्रामाणीक करण्यो. देव मोगाच्यान आमचे दीस घालता आसतना आमचे थंय प्रामाणीक करण्यो आसात की. डू वी हॅव ऑनेस्ट डिड्स. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 70 आनी 8 वर्सांत 17व्या वळींतल्यान 70 आनी 2 वळ पर्यंत. साम 78
70, 71 and 72. आपल्या सेवकाक दाविदाक देवान विंचून काडलो, शेळयांच्या हिणांतलो ताका भायर हाडलो, दूद दितल्या शेळयां मदलो ताका काडलो. आपल्या सेवका जाकोबाक आनी आपल्या दायजा इस्रायलाक सोरवाक व्हरूंक ताणें आपयलो. प्रामाणीक काळजान ताणें तांची जतन केली, चतुर हातांनी तांकां चलोवन व्हेलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली अपुरबायेची उतरां. आपल्या सेवका दाविदाक देवान विंचून काडलो, शेळयेच्या हिणांतलो ताणें तांकां भायर हाडलो, दूद दितल्या शेळयां मदलो ताका काडलो. आपल्या सेवका जाकोबाक आनी आपल्या दायजा इस्रायलाक सोरवाक व्हरूंक ताणें आपयलो. प्रामाणीक काळजान ताणें तांची जतन केली, चतुर हातांनी ताणें तांकां चलोवन व्हेली. पळया, दावीद राय आपल्या चतुर हातांनी इस्रायलाक चलोवन व्हरता. कित्याक तो जाणा आसलो देवान आपणाक विंचलो, आपूण व्हरता म्हणून न्ही, बगार म्हज्या काळजान देवाचो मोग आसा म्हणून, आनी हांव एक सादो खालतो बोळो म्हणून, आनी म्हज्यो कर्ण्यो प्रामाणीक म्हणून. दाविदाच्यो कर्ण्यो मोगाच्यो भोव प्रामाणीक जावन आसल्यो. ताच्या आवय बापायन ताका सांडलो म्हळ्यार तो खंयच्याय फायदा पडचो ना म्हणून ताका गर्वां सरोवन धाडलो. थोडे फावटी आमी सांगता न्ही, ल्हान आसतना हांवें आयकलां वडयलांनी. थोडे फावटी हांव शिकना जाल्यार, तूं शिकना जाल्यार फेल जाल्यार पळय तुका आमी गोरवां सरोवन धाडटा. तूं कागी वय खंयच्या हॉटेलांत ग्लास धुवंक घालता, वय तूं खंय टॉयलेट धुवंकू आनी कालें बाथरूम धुवंकू या रस्त्यार पळय ते कल्लगुटी काम करता तांच्या सांगाता काम करूं जाशी. अशें दाविदाक तांणी गोरवां सरोवन धाडिल्लो. पूण मोगाचें न्हू, देवाक ताचे विशयांत विशेश येवचें नासली. कित्याक थंयसर गोरवां सरयतना तो एकसूर आसलो. एकसुऱ्या आसले कितें करतात, म्हाका एकसुऱ्या सोडलां. आजकाल मोगाचें तरणाटे कितें येतात, हांवें एकसुऱ्या आसून म्हजे कडेन मोबायल जाय. मोबायल आसचे मात न्ही, म्हाका इंस्टाग्राम जाय, वॉट्सॅप जाय, आनी कितें फेसबूक जाय, आनी सगळें इंटरनेट पळोवन आनी इंटरनेटारच आसा जाय. आनी म्हाका फेसबुकार साहित्य लायकी जाय 100, 1000, 500. कोणी म्हाका लायक करना जाल्यार म्हजें जिवीत व्यर्थ. फुडा सोरा मोगाचें न्हू, कोणी लायक करना जाल्यार तुजें जिवीत व्यर्थ जायना. देवान लायक करना जाल्यार तुजें जिवीत व्यर्थ. 1000 न्ही 10,000 जाणांनी तुका लायक केलें, पूण देवान तुका इन्कार केलो जाल्यार तुजें जिवीत व्यर्थ. ह्याच दिसांनी पळया, कर्नाटक असो येदो व्हडलो नांवार्थीक हिरो, हांव ताचें नांव काडिना, तुमकां सांगल्यार साक्षान कळटा, येदो व्हडलो हिरो, मिलियन्स ताका फॉलोवर्स इंस्टाग्रामार आनी फेसबुकार, आनी ताचे फिल्मां कितले जाणां पळयतात, कितले जाणांक तो हिरो, महान हिरो, महान नायक. पूण आतां जाला तो खळा नायक. एका दादल्याक ताणें मान बडोवन लकाड काडलो. तेय बायले सांगता न्ही, बायल ताज्या एका इश्टीने सांगता, ताका काजारा बायल साहित्य संबंद आसले सगळे कडी जातात आतां, आनी कितले जाणां ताणें लकाड काडलां, आनी आतां जैलाचें शीत ताका. म्हाका न्हू तरणाटपणार आमी जर तर एकसूरपणांत आसां म्हणजे शिकतना मोगाचें आमी एकसूरपणांत आसाचें पडटा. केवळ आमचे बूक आनी आमी. हांव सेमिनारीत आसलो 14 वर्सां, आमकां घरा फोन करूंक ना, मोबायल वापरूंक नासले. आतां मोबायल नासले मात न्ही, उपरांत मोबायल आयल्यारय आमकां वापरूंक ना, टी व्ही पळोवंक ना आमकां. दिसाक अर्दे वर म्हळ्यार अर्दे वर मात. ह्या दिसांनी टी व्ही सयत पळोवंक ना, फिल्मां पळोवंक ना, थिएटराक वचोंक ना, सेमिनारींतल्यान भायर वचोंक ना. गांवां फोन करचे जाल्यार हप्त्याक एक फावटी तें लँडलायन थोडे फावटी लागता, थोडे फावटी लागना. म्हयन्याक एक फावटी घरा कागद बरयचें आसलें. पूण मोगाचें तसलें एकसूरपणान सयत सोमिया सांगता रावल्ल्यान सोमियान आमकां उंच उबारलो. शिकच्या वेळार जर तर तूं तुजें बूक आनी तूं तुजें मोबायल खाण देगेत दवरताय, देव तुका उंच उबारता. तुजें शिकपाचेरच गमान दी, तुजें कितें शिकोवंक आसा ताचेरच गमान दी. काम करतना जर तर त्या कामाचेरच गमान दिला, चड आनी चड डिस्कवरीज नवें संशोधन सयत करून तुका साध्य जाता. दावीद राय मोगाचें न्हू, थंयसर त्या राणा मोल्यांनी त्या गोरवां सांगता आसतना सयत दीस आनी रात देवा खातीर भुकेलो, देवाक उलो मारलो, आनी जायतीं किर्तनां ताच्या काळजांतल्यान उपजली, आनी त्या किर्तनांनी देवाक तो अर्ग आनी होगळाप दिता. किर्तन 20:3 तिसरी ओळ, Psalm 23:3. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवाच्या महिमे खातीर म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. म्हूण तो सर्वेस्परा देवाक म्हणटा. हांव अनितीचो जावं पुरो, पूण देव म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. हय मोगाचें न्हू, आमी आमच्याच रक्तमासाचे वंदणे वरपणी जियेल्यार आमी अनितीच्या वाटेन वेता, प्रामाणीक वाटेन वचना, अप्रामाणीक वाटेन वेता. पूण सोमयाक आमी म्हणटा, सोमी म्हजो गवडी, कांयच म्हाका उणें ना. देदना देव म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. किर्तन 50:7 ओळ, Psalm 57:7. हें दाविदाचें किर्तन. दावीद म्हणटा, सर्वेस्परा देवा म्हजें काळीज तयार आसा, देवा म्हजें काळीज तयार आसा, हांव तुजें गायन करतलों आनी किर्तनां गायतलों. ताची अपुरबायेचीं उतरां. देवा म्हजें काळीज तयार आसा, देवा म्हजें काळीज तयार आसा. किर्तन 139, 20:3 आनी 20:4 ओळ. Psalm 139:23 and 24. दावीद राय हांगासर देवा कडेन म्हणटा, देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे.
म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकड्या तिंकड्या वाटेन चलतां म्हण पळय आनी सारक्या वाटेन म्हाका चलय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें किर्तन मोगाचें न्हय. ह्या किर्तनाची उतरां हांवें आंतरी बऱ्या भलायके वेळार केदाळे सांगची. दावीद राय म्हणटा, सर्वेस्परा देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. मोगाचें जर तर आमच्या काळीज म्हळ्यार आमचे अंतस्करण, आमचे गुंडायेचे, आमच्या अस्तित्वांत जर तर खूड अनुभव आसात, घायेल्ले अनुभव आसात, अवमरीचे लजीचे अनुभव आसात, पातकाच्या सवयाचे अनुभव आसात, वायट इश्टागतीचे अनुभव आसात आनी सर तरेचे खोटेपणाचे नालिसायेचे अनुभव आसल्यार आमचे जिवितांत आमचें व्यक्तित्व, आमचे पर्सनॅलिटी त्या प्रमाणे जाता. देखून देवाक आमच्या जिवितांत आपयचें आमकां आंतरीक बरी भलायकी मेळोवंक आनी देवान येवन जेजूच्या आमोलेक रक्तान आमचे भितरले अंतस्करण नितळ करीचे. पवित्र आत्म्याच्या उज्यान कितें वायट आसा तें भस्मून सोडीचें. देवाच्या त्या उतरांतय आमी भितर थाव नितळ पवित्र जाल्ल्या वेळार आमी देवाच्या महिमेचे भुरगे आमी जावंक साध्य जाता. दावीद राया तें आमी पळयता. दावीद राया ते केदाळ एक पातक रडोवन जिणी बदलप असो एक केदाळ एक मनोभाव ताचें तें आसलो. हांवें बदलचय, चड आनी चड देवाक मानवचय. मोई मोगाच्या भावा भयणी, आमी जर तर आतां म्हणटा सोम्या म्हाका तूं बदल, सोम्या म्हाका परिवर्तन कर, सोम्या म्हज्या जिवितांत सदांच तुका मानवाचे बरी कर म्हणटा आसतना देव म्हाका तुका विंचता. दावीद रायाक विंचरलो, दावीदाक विंचरलो, खालतो बळो सादो जावन आसल्या दावीदाक विंचरलो. देव तुकाय विंचता. एक घडी भर दोळे जाम तुज्या, वय दोळे जाम आनी तुज्या जाग्यारच देवाक उलो मारानी म्हण दावीद राया बरी. हांवय म्हजें काळीज तुका दितां देवा, काळजांत हांव तुका भुकेतां देवा, हांव तुका ताणेतां देवा. हांवय दावीदा बरींच तुज्या मना सांगडो व्यक्ती, तुज्या काळजा सांगडो व्यक्ती जावंक हांव आशेतां. आय वॉन्ट टू बी प्लिजींग टू युअर हार्ट ओ गॉड, मेक मी अ ऑनेस्ट पर्सन. वय देवा म्हाका एक प्रामाणीक मनीस तूं कर, म्हाका एक खालतो मनीस कर. वय दावीदा बरींच देवा म्हजेर आशिर्वाद घाल. सर्वेस्परा देवा आम्हा समेस्तांचेर तूं आशिर्वाद घाल. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत म्हज्या सांगाता बापा तुका उलो मारतल्या हर एकल्यांचेर बेसांव घाल बापा. बापा तुजें तांचें काळीज तूं जाणाय बापा. तुका ते भुकेतात, तुका ते ताणेतात, सादेपणान खालतेपणान भक्तीपणान तुका उलो मारतात, तुजें आराधन करना आसा, तुजी तुका स्तुती होगळाप दिवन आसात बापा. बापा तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर बापा. विविध पिडे वरवीं कश्ट आसा, कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट आसा, गांठी दूख आसा थोड्यांक, आनी थोड्यांक युरीक एसीड आसा, आनी तांकां रोमॅटीक आर्थरायटीस आसा, गांठी दुखतात, भुजां दुखतात, आनी थोड्यांक राती सारकी नीट पडना बापा. दोळ्यांची दिश्टपणे जाला, तांचें कंप्युटर काम करूंक, तांचें तें वय वर्कशॉपार काम करूंक, कंपनींत काम करून तांकां बरी दोळ्यांची दिश्ट जायची, तांची दोळ्यांची दिश्टपणे जाल्या बापा. आनी थोड्यांक कान आयकनात बापा, कानांत विशेश आवाज येता बापा, आनी थोड्यांक मानसीक पिडे वरवीं तांकां तांच्या मतींत मत जड जाता, कितें जाता, वय जिवीतच नाका म्हण जाता बापा. तांची मानसीक पिडा ती गूण कर बापा. आनी सबार जाणांक दान पड आसा, निज्ज अस्क जाल्यात, तोंडांत रगत येता बापा, तांकां गूण कर. थोड्यांक जिरवण्याचे समस्या आसात, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, अल्सर्स, पॅन्क्रियाटीक प्रॉब्लेम, वय लिव्हर सुजलां, या गॉल ब्लडरान फातर जाल्यात, जॉन्डीस पिडे वरवीं कश्ट जातात बापा, तांकां बरी भलायकी दी बापा. पायल्स पिडा गूण कर बापा. आमच्या स्त्रियांक, आमच्या चेडवांक, आमच्या चलयांक बापा, आवयांक, जायते जाणांक PCOD समस्या आसात, वय गर्भाचे समस्या आसात, ओवेरियन सिस्ट आसात, रक्तस्राव सारको जायना, युरिनरी इन्फेक्शन आसा बापा, तूं तांकां गूण कर बापा. जायते जाणांक, आमच्या भावांक भयण्यांक किडनी फेलियर आसा, डायलिसीस करनासात बापा, तांकां गूण कर, बरें कर बापा. काम नातल्यान बरें काम फावो कर बापा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशिल्ल्यांक प्रमोशन फावो कर बापा. बापा परगांव वचून आशिल्ल्यांक वेळार तांची विजा जावं दी, पासपोर्ट जावं दी, हर एका गरजांनी तूं फावसो देव तूं जावन आसाय बापा. तुज्या लागीं आमी परत मागता, हे आमचें मागणें तूं आयक तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, आमेन. भोव मोगाच्यान व्हरतो संतोष म्हाका तुमचे सांगाता हें मागणें करूंक दिव्यवाणी लायव्ह वय मागणें करूंक देवान आमकां फावो केलें. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. तुमी म्हजे खातीर मागा. म्हजें नांव हांगासर आसा, मानादीक बाप अब्राहम विन्संट डिसोजा SVD दैवीक रेत्री मंदिरांत हांव डिरेक्टर आनी सुपिरियर जावन आसा. हांगासर 7 जाण यासक आसात. केदाळे हांगासर या, केदाळे हांगासर रेत्री आसात. रेतीरेचो विवर ही हांगासर आसा. जाल्यार हांगासर म्हजे फोन नंबर आसा, वेबसायट आसा. तुमी वेबसायटीक वचा आनी थंयसर सगळो विवर आसा. आमचे व्हिडिओ आनी सगळे आसात. तुमकां मिसाची तेसावां धाडूंक जातात, मागण्याची तेसावां धाडूंक जातात, या लव ऑफरींग वय काणीक दिवंक जाता. ह्या दैवीक रेत्री रेतीरेचो विवारी आसा. मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.